नमस्कार। आज आम्ही आसात ते प्रतापनगर धार बांदोडा हांगासर आणि आज सकाळी हांगसरल्यान एक पुलिसांक कॉल आयलो की एक खंय तरी डेड बॉडी हांगासर जंगलान मेळ्ळ्या म्हणून। आणि जेन्ना पुलिसांक म्हायती मेळ्ळी, पुलीस हांगासर पावले आणि पळयले की एक डेड बॉडी हांगासर आसा जंगलान उडयल्ली आणि ती खंय तरी 25 वयाच्या सकयल अशी एक चली भुरग्याची एक डेड बॉडी आसा अशें कळून येयलां। आणि तिका गळ्यार खंय अशी मार्क आसा की सस्पेक्ट मर्डर म्हणून कळटा। सो सध्या DYSP फोंडेचो तशेंच PI हांगासर येवन तेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। त्याच प्रमाणे फॉरेन्सीक टीम हांगासर आयिल्ली आसा आणि त्याच प्रमाणे लोकल लोकूय येवन हांगासर तेजी वळख पटोवपाची ट्राय करता। आमी DYSPक मेळ्ळे, DYSPन सांगलें की आजून पर्यंत डेड बॉडीची वळख कळोंक ना आणि तो सस्पेक्ट मर्डर आसा तेन्ना फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। जो पर्यंत वळख पटना तो पर्यंत हें कळचेना की डेड बॉडी कोणाची आणि कशें कितें मर्डर जाला तें। धार बांदोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।